70 लोकांचे उदकाक हाल, नळ सुकल्यात, भाटा करपल्यात। वाते गांवांत खंय फाटले 4-5 महिने जाले उदकूच ना। झरीर किलोमीटर भर चलून वचून उदक हाडचें पडटा। दुसऱ्या वटेन धड्या मेळावली शेतकारांची बागायत काबार जाल्या। बागायती न्ही जगप कुस्तार जाला। 70 कारांचे PWD इरिगेशन खात्याचेर मोर्चा। 70तल्या वाते गांवच्या लोकांनी PWDच्या ऑफिसाचेर खागर मोर्चा काढलो। फाटले 4-5 महिने तांकां उदकाचो थेंब ना। लोकांनी एक बरोच उजरायलो। आमकां आज 20-30 जाले आमच्या बागायती उदक ना। आठवड्याक एका म्हयन्याक एक 15 दिसांनी आमकां पळय उदक मेळटालें सदचें तें सोडून आतां 20-30 जाले। आज सुद्दां ना। आज ऑफिसान जर येयो जाल्यार येई ना। पयलींचो कोण येई आसले तेजे खंय ट्रान्सफर जाल्या। दुसरो येई कोण येवपाचो आहा खंय तो आजून काय येवंक ना। आनी सकाळीं एका कोणाचो चार्ज आसा खंय शहा म्हणटा ते पळय तेजे कडेन तमण्णा म्हणून तो तमण्णा सुद्दां आयज ऑफिसान ना। ताका तो फोन केल्लो हांवें तो रोखडो येता म्हणून सांगतालो पूण आजून काय तो ऑफिसान येवंक ना। आनी आमची कितें बागायत आसली सगळी परपन गेली। व्हिडिओ घातलेले 100 हांवें तेच सुद्दां मातशें सगळें मरत गेले। 20-20 दिसांनी 25 दिसांनी अशें आतां हे तिसरे ब्रेक डावन तेंचो। आनी आमी अशे लोक जमोन हांगा येयल्या शिवाय ते कांयच करिना। आतां उदकाचें हें जर आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व जालो आमी आतां बागायती मारून उडोवपाचें। सरकार कितें आमकां कितें नुकसाण भरपाय कितें दिता जाल्यार पळोवपाची नाल्यार आमी बंद करपाचें आतां। आनी हेजो उपाय कांय उरूंक ना आमचे कडेन नाल्यार आमी जीव दिवपाचो। इतले हजार आमचे घालून फुकट गेले उदकान गेले। आतां सगळीं माडयाक आमचें आतां कितें मेळपाचें आतां तांकां बार म्हणून येता सुपारी जावपाची ते सगळीं चुडटां झडोवन आमची सकयल पडली। तेजी फुलां सगळीं गेलीं। आतां उदक लावन सुद्दां कांय फायदो जावपाचो ना। आनी आतां थोड्या दिसांनी बंदारो सुकतलो। आमी ह्या पयलीं हेंचे कडेन जायत्यो कंप्लेनी दिल्यो परत सदांच येयल्ली कितें जालें जाल्यार आमी हांगा येवन इन्फॉर्म करीत पूण तेजें एक्शन घेना म्हणून आयज हें आमकां पावल चलचें पडलें की आमी हांगासर येवचें पडलें आमकां। दुसऱ्या वटेन धड्या मेळावलीच्या शेतकारांनी इरिगेशन खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। तांच्यो बागायती सुकून काबार जाल्यात। माझ्या व्हडल्या साहेबाक फोन करता आनी हाडा तांकां हांगासर हाडा आमकां बी उलोवपाचें तीन चार महिने जातले उदकच ना सारकें। कितले टँक बसयले? 2 टँक। 2 टँक ते उदक नासता तातूंत? उदकच येना सारकें। उदक ना पळय 5-6 महिने तरी जाले उदक ना अजिबात थेंबर सा उदक ना। 2 टँक बसयल्या म्हटल्यार 5-5 हजाराचे म्हटल्यार आमकां एक घोटभर सा उदक ना। आनी उदकाचें आमचें कोण एक्शन कांयच घेयना हांगासर। आमी येवन हांगासर येवन वयता हांगा सांगलें साहेबाक सांगलें की आमी घरा वयता आमकां अशें करता तशें करता म्हणून सांगता आनी वयल्यान शेवट कांयच ना आमचें। 2-3 गांवांतलो गांव कोराडो आनी वयलो वाडो वरचा वाडा वानते आनी डोंगराडा। प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। माधय अभयारण्यात मोठ्या प्रमाणात पट्टेरी दांड्यो वाघ भोंवंक लागला। आता थंय वाघ वाघीण आनी ताचे पेटे दिसतात। फॉरेस्टाच्या टिमीन लायिल्ले कॅमेरा ट्रॅपान फाटल्या नोव्हेंबरासावन 3 मोठे वाघ वाघीण आनी 2 पेटे फॉरेस्टाक दिसल्यात। 3 वाघ आनी 2 पेटे वेगवेगळे म्हूण माधय अभयारण्याचो रेंज ऑफिसर सालेलकर सांगता। खात्री जाल्या उपरांत फॉरेस्टान ही गजाल जाहीर केली। म्हादई वायल्ड लायफ सँक्च्युरीन आपलो स्टाफ घालून टोटल 20 कॅमेरा ट्रॅप्स सगळे सँक्च्युरी भर लायल्या। आनी ह्या सँक्च्युरी भितर आतां बसून आमकां ट्रॅपाक 3 एडल्ट्स आनी 2 कब्स फोटोग्राफ जाल्यात। आनी ती फोटोग्राफ जाल्ली हें आसा न्ही ते सादारण नोव्हेंबर ते आज पर्यंत हे फोटोग्राफी जाल्या पूण आमी कन्फर्म करूं जाय म्हणून राविल्ले। सो वी आर कन्फर्म्ड नाव। फार्मागुडयेर कोण्या एक्सिडेंटान एकली बायल आगताक सोंपली। गॅस टँकर आनी स्कुटरीचो दनपराचेर एक्सिडेंट। टँकरान स्कुटरीक फाटल्यान धपको दिलो। सोंपल्या ती स्कुटरीर फाटीं बशिल्ली शकिला शेख बानोड्या रावपी। तिच्या घोवाकूय बरोच मार लागला। ताका फोंड्या ID हॉस्पिटलांत घाला। वास्को पुलिसांनी गेल्या वर्सा जाल्ल्या चोरयेच्या केशीन मुखेल आरोपीक अटक केल्या। एके फ्लॅटान चोरी करून ताणें सुमार 3 लाखाचेर हात मारिल्लो। अटक केला तो सिकंदर शेख 23 वर्सांचो। वास्को पुलिसांनी ताका कर्नाटकान वचून धरला। ताच्या कडल्यान 60,000 कॅश आनी सुमार 1.5 लाखाचे भांगर मेळ्ळा। ताची फुडली चौकशी चालू आसा। Registered one dacoity case on 27th December 2016, wherein 5 accused persons entered into the rented premises of a Navy officer and stole cash and other belongings
worth rupees 5,75,000. Subsequently, we had arrested 2 accused persons, Allah Baksh and Ravi Harikan, in this particular case, and the main accused was absconding. Today, early morning, our police team had gone to Karnataka at Hatti, wherein they have apprehended the main accused person, Samir Sheikh, alias Chico, and subsequently they have brought him at Vasco police station, wherein he is formally placed under arrest. We also produced the said accused before the JMFC Vasco and secured 14 days police custody. Further investigation in progress. घेऊया एक ब्रेक.